Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. Not outsiders. We are not come to attack you. Yeah. You just come outside because Or you come inside. Or you come inside the office. Baba, you work with this public fire staff. I fully agree with you because we are not concerned about your working over here. But why should we suffer? Why should we suffer? हांव मागता आमच्या डिपार्टमेंटा लागीं आमकां एका म्हयन्यान बिलां दिवची म्हणून एकूच प्रॉब्लेम सॉल्व तुझ्या आधारान ही तुवें आमकां 30 दिसाचें बिल दी इतलेंच मागता आमी आनी कांय ना. Statewide agitation. We will start a statewide agitation again. We have done this in the past and we will do it again. This is if these demands are not met. AE has assured us. From here, then we'll go to Mapsa. From Mapsa, then we'll go to Penji. Yes. These are AE has assured us that he is going to give us the 30-day cycle billing in the next coming bill. आमी सांगपाक जाय गव्हर्मेंटाक की बाबा आमचे कडेन पयशे ना म्हणून मात ते अक्कल ना ह्या गव्हर्मेंटाक. युनिट कन्झम्पशन मोर जाता ते हितून एक्युमुलेट जाता जेन्ना आयक मागीर 30 डेजाचे हे तुजे बिझनेस हांव कित्याक आहा ते कोत्ता थोडे दिवस आमच्या लागीं ना आमी कितें करपाचें घरा बसून आमी कितें खुंयचे पयशे दिवपाचे तेंकां इतले बिलाक तेणे आमकां सोजमोंक जाय न्हू वयल्यान आनी जाल्यार ते बील तशेंच म्हणटा ते. If you are there in the chair now, you have to work for the public. You have to तुमच्यांनी हे rates उणे करूंकूच जाय. Taxes should be reduced. आमचो main demand आहे reduce taxes at every commercial activity or any other departments. We want the government to reduce all taxes during the curfew. Every 100 units, you are getting the rebate of 1 rupee 40 paise. So since this is 2.43 months, you are getting a rebate directly for 243 units at the rate of 1 rupee 40 paise. Next 244 units at the rate of 2 rupees 10 paise. आमकां बाबा आपूण हे डिपार्टमेंटाक आमच्या त्याच्या हायर अपाक घालता आनी पर्सनली तेणें सांगला बाबा आपूण कितें करता एका म्हयन्यान दिता म्हणून सांगला तेणें. कित्याक हांवें हेच्या आदी अबावट एका म्हयन्या आदी 2 लेटरी केल्ल्यो आहा तेका बाबा यू गीव अस अ बिल विदीन 30 days सो तो ओके म्हटलं तेणें. पूण अजून पासून जावंक ना. आतां दुसरो म्हयनो जायत येयलो अजून पासून बिल येवंक ना. तर तेव्हाचो हांव पोर 2 दीस जाले 3 दीस जाले हांव परतून येयलो डिपार्टमेंटान बाबा कितें जालें काय म्हणून. अरे कोत्ता रे म्हणून सायकल आहा ही दी. हांवें म्हणलें हांवें तुजी सायकल आहा जाल्यार हांवें म्हणलें 4 रोदाचें हांवें मोटर हाडला तुजी सायकल जाल्यार म्हणून तुजी सायकल जाता म्हणल्यार आमी मोत्तले न्हू हांगा रायट. सो त्या पासून तेणें सांगलां आमकां आतां 30 दिसांनी कोत्ता म्हणून. There are shops that are not running 24 hours, but their electricity units are running. Sir, you should give us some relief. I'll tell you one thing. You say that it is because of containment zone. हांगासर आमकां प्रॉब्लेम जालो म्हणून तुमकां रायट. आमकां कितें जावपाचें आमकां कंटेनमेंट झोन जावना आमच्या घरांनी जावना. सो आमी कितल्या 3 म्हयन्याची बिलां फारीक करून अशीच सुबे जाता आनी सुबे घेवन आमकां कित्याक मागता रे तुमी आमी कोंकणकारांक इतले तुमकां हायस्ट रेव्हेन्यू इन गोवा इज कलांगूट सिटी रायट. सब स्टेशन पयलें ही हाडलें आग्नेलान तिजोर बोडकेवाडाच्यान फावंडेशन करून घातलेलो. दुसरें आतां पीडीए जाली. विजनरी लिडरान कितें केलें आपण पीडीए घातल्या म्हणून आय एम प्लॅनिंग द विलेज म्हणून बोडकेवाडाच्यान घातलें. आतां तिसरें कितें जालां आतां सब स्टेशन काडटा आनी मोटान घालता कालांगूट मोटान रायट बॉम्बेच्या फाटल्यान. आतां विजन ही गेलें तुजें गव्हर्मेंट एम्प्लॉईजान लायक ह्या इंजिनियरान आमचे दोगी इंजिनियर आहा ते गेले एलन पिंटोशीन आनी तेणेंनी परमिशन मागलें बाबा तूं आमकां मातशें हें दी म्हणून. सो विथ दॅट हेल्प
आमचे गव्हर्नमेंटाच्या मनशांनी गव्हर्नमेंट मिनिस्टरान हे सगळें करून तेणींनी 10,000 पर स्क्वेअर मीटर जमीन घेतल्या मोठ्यान आणि तिचोर काम चालू जाल्लें आसा रायट. एटलीस्ट आमकां रिलीफ मेळटली म्हणून आमी आशा दवरता, कित्याक अशीच आमकां लायट येता वयता पूण हेजेर कितें आमी उलयला, आमचो एमएलए कितें उलयला, कांयच उलोवंक ना. पूण फकत उलयला तो दुसऱ्याच्या गांवां बसत हे जालें तें जालें म्हणून, कित्याक आपणाच्या फायद्याक लागून. लास्ट टाइम त्यांच्यानी OTS स्कीम इंट्रोड्यूस केले. या फावटी हे पळय बिलां येयला 3 महिन्याचे बिलां तुमच्यांनी डिपार्टमेंटान आमकां धाडला. डिपार्टमेंटान OTS स्कीम पोत्ते चालू करूंक जाय सो द कन्झ्युमर्स कॅन पे देयर बिल्स प्रॉपरली अँड दे डोंट बिकम डिफॉल्टर्स. कित्याक डिफॉल्टर जालो जाल्यार पोत्तून आनीक 2% भरचे पडटले. डिस्कनेक्शनाक वयता इलेक्ट्रिसिटी. पयले सुवातेर आमचे बिझनस चालू ना. बिझनस कोणाचे थोडे जाणांचे चालू आहा पळय ते फूल फ्लेज ना, तांकां बंद करचें पडटा बिफोर कर्फ्यू टायम. बिलां कित्याक येता इतली नाही म्हणून तेणेन सांगले आमकडे स्टाफ ना, तेका आमी सांगले भुरगीं जायतीं शिकलेलीं आहा तांकां कामाक दवरा, म्हयन्याची बिलां दिवपाक. तुमी 3 म्हयन्याची आमकडेच जायना. थोडे कोण आपणा कडेन व्हडले बिझनस आहा कितें आहा ते कोत्ता थोडे येवन, आमच्या लागीं ना. आमी कितें करपाचें? घरा बसून आमी कितें खुंयचे पयशे दिवपाचे तांकां इतल्या बिलाक? तेणे आमकां सोजमोंक जाय न्हू. वयल्यान आनी जाल्यार ते बिल तशेंच म्हणटा ते येताली जे सुवातेर आमकां 200 रुपया बिलां येवंक जाय ते 2,000, 3,000 रुपया बिलां येताली. आमी हांगर बिलां हाडलेली आनी उलपयल्ली. हांगा सुमार आमी म्हापशा गेल्ले, म्हापसा ऑफिसा कडेन आमी बिलां उलपयली. तशेंच मागीर आमी मेन आमचे हेड ऑफिस आहा पेंजीम, थंय गेले आमी थंय बिलां उलपयली. आनी आमकां एश्योरन्स जाय आसली की बाबा आमी रेट जो कितें वाडोवन दिला पळय तो कमी करतले म्हणून. पूण गव्हर्नमेंटान हेच्या कडेन कांय लक्ष दिवंक ना. आतां आमचो परत प्रश्न आसा कोणूरताचो कितें, जर बाकीच्या हितून जर बरोबर सारकी एकेका म्हयन्यान जर बिलां येता जाल्यार कोणूरकारां कित्याक बिलां येना सारकी एक म्हयन्यानी. I want you to explain to us the technicalities of this fixed charges, FPPCA, and electricity duty charges. स्कीम इंट्रोड्यूस केले. या फावटी हे पळय बिलां येयला 3 महिन्याचे बिलां तुमच्यांनी डिपार्टमेंटान आमकां धाडला. डिपार्टमेंटान OTS स्कीम पोत्ते चालू करूंक जाय सो द कन्झ्युमर्स कॅन पे देयर बिल्स प्रॉपरली अँड दे डोंट बिकम डिफॉल्टर्स. कित्याक डिफॉल्टर जालो जाल्यार पोत्तून आनीक 2% भरचे पडटले. डिस्कनेक्शनाक वयता इलेक्ट्रिसिटी. पयले सुवातेर आमचे बिझनस चालू ना. बिझनस कोणाचे थोडे जाणांचे चालू आहा पळय ते फूल फ्लेज ना, तांकां बंद करचें पडटा बिफोर कर्फ्यू टायम. हे आमचे 3 मागणे आहा जे आमच्यांनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक मारला. AE is in favor of all these demands, but I'm sure somewhere down the line he is pressurized by the government. The government, if you can give free water, why can't you give electricity? You are the government now. If you are there in the chair now, you have to work for the public. You have to तुमच्यांनी हे रेट्स उणे करूंकूच जाय. Taxes should be reduced. आमचो मेन डिमांड आहा रिड्यूस टॅक्सीज एट एवरी कमर्शियल एक्टिविटी or any other departments. We want the government to reduce all taxes during the curfew. येवंक जाय ते येयला more than 3 times म्हणजे 90 days above bills येयला. there is no excuse for that. जेन्ना येई विचारले येई म्हणटा की पॅन्डेमीक लागला तो इन केस कलंगूटान पॅन्डेमीक लागला जाल्यार पोरवरी आनी म्हापसा पॅन्डेमीक लागूना. म्हाजीशीन बिलां आहा फ्रॉम पोरवरी एंड म्हापसा 30 days billing cycle. If this is possible in other constituencies, why not in Kalangut? आमच्या कलंगूटान कित्याक 30 days billing cycle कित्याक जायना? That we will get monthly bills from now on. But this last reading is in June. So anyways, if you're going to give us the bill right now, also it will be after 2 months. You will give us a bill after 2 months, 60 days. Some cycles, four cycles, billing will be for 45 days. सायकल म्हणल्यार कितें गव्हर्नमेंटाची
Sir, this is not justified. Now, if you see every businessman, every small businessman, shop owners, may it be shop owners, may it be guest house people, or may it be big people who are running hotels also, but these bills that are coming are exorbitant. Sir, you should help us. You don't- in the time of curfew. Destruction damages that happened is not the consumer's fault. It is a natural calamity because of the reason that is why the leakages have happened. So for 3 months now they were unaware that they have a leakage. So how will you compensate us now? See, leakage does not Sir, come you are from saying, the yes, but I am asking you one thing. If you had sent the bill in 30 days, I would have said that, Arey Baba, after 30 days, this bill is extra. I will come immediately and I'll rectify. No, now you have sent me a 90-day bill. So the remaining 60 days I'm paying, I have to pay. There is no option. Are you going to rebate it? You say no because it is the consumer that is consuming that much of units. situation was beyond our control. Now it will come for 30 days. But I assure you. No, if you are assuring me, but we paid the bill in the month of June, right? So already आता June, जुलै July, ऑगस्ट जायचो आता केन्ना झाले आता 2 महिने झाले मरे आता सांगता मागीर तुमच्या मनशाक घडटले लायट काडपा करूंक ते घडटले आणि आता आमचे असले मनीस हांगासर रायला तसले कॉम्पिटेचे ओके बारीक मनीस जो आसा तो तुमच्याकडे पावतोय ना डायरेक्ट ते बिलां भरची पडटले काय इट इज व्हेरी इरेटिक त्या भायर 3-3 महिन्यांनी बिलां दिता आणि आता प्रेमानंद सांगला तशें 3 महिन्याची बिलां दिली तेन्ना एका महिन्याचे 200 युनिटांक पळय एक रेट आहा 300 युनिट जाल्या उपरांत सुबेज रेट आहा हेंचे मिस्टेकींक लागून बिलां वाडोवन येता लोकां कडेन असाल पयशे ना पॅन्डेमिकाक लागून नोकऱ्यो ना धंदो ना हे 3-3 महिन्यांनी बिलां दिता लायटूय सारकी येना सो आमी रिक्वेस्ट केला की बाबा आतां सान एका म्हयन्यान बिलां दिया आनी आमकां एक ओटीएस स्कीम काडा म्हणून की कोणे फाटीं फारीक करूंक ना तांकां एक ओटीएस स्कीम काडा फाटीं काडलेली तसली स्कीम काडून हें करा म्हणून आनी आमची इलेक्ट्रिसिटी मातशी सारकी करा म्हणून सारकी दिया म्हणून आमकां I have to only forward your memorandum to my higher ups. Let us see. You please follow up. सेंडिंग इट टू द Sir, do you agree? It has to go through proper channel. It will go to my E. From E, it will go to SE to chief. Sir, do you agree that this pandemic has hit us so bad and the public need relief from your department? Do you agree with this point? तुमका मरे सॅलरी मेळता गव्हर्नमेंट कडे तुमका सॅलरी मेळता बिकॉज आम्ही फारीक करता पैसे तुमकां Sir, I will request you. आमच्या लोकांक सॅलरी ना आमच्या लोकांक प्रायव्हेट आहा तांकां हाफ द सॅलरी घेतल्या कोणाक घरा धाडल्या साहेबा तुम्ही तुझी बाईक घे ना गाडी घे एक राउंड मार कालंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितले तुका गेस्ट हाऊस बंद मेळटले कितले शॉपां तुका बंद मेळटले मात त्यांचे इलेक्ट्रिसिटी चालू आहा how will that justification happen? तुम्ही म्हणता की पैसे तुम्ही बिलां पे करा म्हणटा at least give us a scheme. You all had bought that OTS scheme. I have written in this memorandum. You please introduce the OTS scheme again. लोकांक मातशें तरी relief दिया. We are all here gathered here for a common cause. सर एकूच हा हांव कितें म्हणटा न्हू तुजो एक प्रॉब्लम आहा बिकॉज ऑफ युअर स्टाफ यू आर अफ्रेड ऑफ युअर हेल्थ सेफ्टी एग्रीड What about Porvorim? What about Mapsa? They give after 30 days. Why only your department in Kalangot is not giving? Why you are going after 30 days? आमकां तशेंच लोकल आतां आमचे घरा कडेन आमकां बिलां आफ्टर 300 युनिट्स वी आर गेटिंग 300 युनिट्स थोडे जाय जाल्यार आमकां स्लॅब येता लेस आनी आमचे कितें 300 युनिट्साचे जो तुजो स्लॅब आसा up to around 2 rupees and something. It starts from 1 rupee 64 paise. Slab is disturbed. Listen to me. 30. I just want to know the details. Like what do you mean by fixed charges? In this case, your connected load is 45.1. Correct. Okay. So your minimum fixed charges is 40 rupees. This is LTP connection. Because it is LTP connection, if you see the reverse of the bill, you have the yellow bill. I have the copy. Shall I get one yellow bill? No. Just explain. we don't So your fixed charges, because it is a LTP connection, your fixed charges is 40 rupees. Okay. 40 divided by 30 units is the number of units. You will get this amount. Okay. So these fixed charges are a part of the bill. Okay. Now what is Irrespective of your consumption, you have to pay the fixed charges as per the connected load. correct? Now with that fixed charges, why do we have electricity duty charges? Those are all government taxes, no? So the electricity duty charges that is mentioned in the bill is government taxes.
Those are all taxes here. So what is the FPPCA? Fuel purchase charges. So that is also a part of the bill. That is also part of the bill. So all these charges that are there, FPCCA and the rest of the thing, why they cannot be put into the unit charges? That you have to ask my higher ups. That I cannot. So that is one request we have from you. That there is the villagers don't have clarity on the bills. Now, secondly, is now if you see this billing period is more than 80 days. Yeah, right. So we want to ask you, why are you sending the consumers a 3 month or more than a 3 months bills? First of all, we are already going into a curfew pandemic where businesses are not running. Neither there is any income coming in. So what is happening now? If you see this bill is 49,569, or as good as 50,000. But over here my charges is only 37,000. So there is almost a 25% extra on this billing charges because of the FPCCA as well as the energy charges as well as the government duties.